गोंयांत पुरुमेताच्या बाजाराची एक पोरणी परंपरा आसा। जून ते सप्टेंबर मेरेन उटंगराचो पावस आशिल्ल्यान जेवणा खाणाच्यो वस्तू मेळप ह्या काळात कुस्तार जाता। कांदे, सुकी मिरसांग, नुस्तें, आगळ, सोला, हळसाणे, कुळीद अश्यो तरेकवार खाणाचे जिन्नस मेळप कठीण आशिल्ल्यान ते सांठोवन दवरपाक गरजेच्यो आसता। असो साबार वस्तू घेवच्या खातीर पावसा पयलीं जायते कडेन पुरुमेताचे बाजार भरतात। अशाच तरेचो पुरुमेताचो बाजार पणजे भरला। हातूंत खाण्या जेवणाच्यो वस्तू विकपा खातीर उपलब्ध आसात। वर्सा कांद्याच्यो राशी पडटाल्यो, मात अंदू पडिल्ल्या ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून पीक कमी आयला। तशेंच कांदे आनी मिरसांगेचे पिड्ड्यार जाल्ले पीक आसा ते विकप्यांनी अशें सांगलां। फेस्ताक येयल्ली पूण फेस्त फुडल्या आयताराक आमी येयले ह्या फेस्ताक लोकांनी येवन हे सगळे एपार हे आयताराक येवन व्हरचो, मागीर आमी फुडल्या आयताराक आनी फेस्ताक येवची ना। आमकां कोणीन सांगलें म्हणून आमी ह्या आयताराक येयली, नाल्यार वर्सा आमी सारके फेस्ताकूच येताली आनी पावस पडटा म्हणून येयली। आतां पावस चालूच आसा पूण फुडले चड पावस येतलो म्हणून आमी ह्या हाका येयली। मिरसांग्यो आहा, खारे, गालमो, सोलां, आमटान, तांदूळ, अळसाणे, कांदे, नाशणे, सोलां, मिरुले जाले आनी बारीक बारीक। मिरसांग्यो 900 रुपया, सोलां 150 रुपया, आमटान 200, तांदूळ 50, खारे 100 धा घातले आनी गालमो 150, अळसाणे 200 रुपया पूड, कांदे 600 रुपया। पावसाक लागून सगळे एपार मात पिड्ड्यार जाला, मिरसांगे पिड्ड्यार, कांदे पिड्ड्यार। पावसाक लागून सगळे पिड्ड्यार जाला पावसाक लागून। कांदे कांयच ना, कांदे फक्त एकटेच म्हाजे कडेच आसता ना। सरकार आमकां कांयच ना, हे लॉस आमकांच आनी फायदो येयल्यार आमकांच। आमी करिना म्हणजे केले जाल्यार मेळना न्हू, बेश्टे भोंवन कांयच ना म्हूण आमी केन्ना करिना।